अलिखित कराराप्रमाण फोंडेचो नगराध्यक्ष आनंद नाईक हांचो कार्यकाळ सोंपिल्ल्यान नगराध्यक्ष पदा खातीर फोंडे पालिकेत राजकी नाटक रंगला। आनंद नायकाच्या निवडी वेळार भाजपान वीरेंद्र ढवळीकराक फुडाराक नगराध्यक्ष करपाचे उतर दिल्ले, पूण रवी नायकाचे वेगळेच चल्ला। रवीक नगरसेवक रूपक देसायाक नगराध्यक्ष केल्लो जाय। दुसरे वटेन फोंडे पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडेवेल्यान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान भाजपाच्या सगळ्या नगरसेवकांची बसका आपयली। भाजपा वटेन वीरेंद्र ढवळीकर नगराध्यक्ष पदाचे सर्तीत सगळ्यान फुडें आसा। आता भाजपा पक्ष श्रेष्ठी नगराध्यक्ष पदा खातीर कोणाच्या नावाक पसंती दिता ते पळोवचें पडटलें। ह्या म्युनिसिपालिटीचे नवीन चेअरपर्सन कोण जातले याची चर्चा सध्या फोंडे सुरू जाल्ली आसा। बुधवारा सकाळी प्रेसिडेंट दामू नायक यांनी एक मिटींग आपयल्ली आसा आनी हे मिटींगेक नवीन नावाची घोशणा जावपाची आसा। पूण 2024 जेन्ना आनंद नायक आनी वीरेंद्र ढवळीकर हे दोन कावन्सिलर जेन्ना फाटीं सरण जाले चेअरमॅन पद मेळपा खातीर, तेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे फुडले वटेन लॉट्स काडलेले आनी त्या वेळार ठरलेलें की जो पयलो येता ताका पयले चेअरपर्सन जावपाची संदी मेळटली आनी दुसरो येता ताका तेजे नंतर जावपाची संदी मेळटली। पूण सद्याक तरी आनंद नायक चेअरपर्सन जाल्ले आसा आनी तेजी मुदत आसा ती 19 जुलय 2025 सोंपलेली आहा। पूण 18 सप्टेंबराक जेन्ना स्थानीक आमदार कृषी मंत्री रवी नायक यांचो वाडदिवस आसा आनी त्या वाडदिवसा खातीर पर्यंत नगराध्यक्ष पद रावपाची शक्यता हो आनंद नायक व्यक्त करीत आसा अशी सुत्रांनी माहिती दिल्ली आसा। कारण त्या दिसा फोंडेच्या नवीन म्युनिसिपालिटीच्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जावपाची शक्यता आसा। ताका लागून सद्याक तरी बुधवाराक BJPचे प्रेसिडेंट दामू नायक यांनी मिटींग आपयली, तरी हें फायनल डिसिजन मुख्यमंत्री आनी स्थानीक आमदार कृषी मंत्री रवी नायकूच घेतले अशी चर्चा फोंडे सुरू जाल्ली आसा। फोंडे नगराध्यक्ष पदाच्या वेंचणुके भाजपा मदींच रंगिल्ल्या ह्या राजकीय नाटकाचेर गोमंतकाचे मुख्य संपादक संचालक राजू नायक कितें म्हणटात ते आयकात। फोंडेचें राजकारण एक विचित्र तरेन चल्लां। फोंडेचें राजकारण इतल्या खातीर कारण आतां म्युनिसिपालिटीचो नगराध्यक्ष जेन्ना वेंचपाचो प्रश्न आयलो तेन्ना BJPन भितर नवे आनी पन्ने अशे तरेचे कॅन्डिडेट मुखार आयले। आतां फाटल्या वेळार ते म्हणटात की जेन्ना सद्याचो नगराध्यक्ष ताजे पळय जेन्ना निवड जावपाची आशिल्ली तेन्ना हो ढवळीकर हो क्लेम करतालो, सो ताका ताणें सांगिल्लें की 1 वर्सा नंतर आमी तुका करतले। ताजी जेन्ना आतां पाळी आयल्या ढवळीकराची, वीरेंद्र ढवळीकराची, तेन्ना स्वता रवी नायक आपलो दुसरो कॅन्डिडेट घेवन मुखार आयला। आनी रवी नायक फोंडेचें राजकारण जर पळयत जाल्यार रवी नायकाली जें कितें वर्चस्व थंय दिसतलें काय कितें असो तरेचो प्रश्न आसा। पूण एक लक्षांत घेयात, फोंडेच्या म्युनिसिपालिटी पॉलिटिक्सान 3 वेगवेगळे ग्रूप आसात आनी ते सगळे BJPचे ग्रूप। आनी हे हातूंत भितरल्यान एक इंट्रस्टींग गजाल मुखार येता की अशी की जेन्ना चड काळ खंयचोय पक्ष सत्तेर उरता तेन्ना तातूंत भितर वेगळे वेगळे ग्रूप तयार जाता आनी स्वार्थाचो एक वेगळो एक संघर्श सुरू जाता। आमी पळयलां जेन्ना काँग्रेस चड काळ सत्तेर आशिल्ली तेन्ना काँग्रेसी एका उमेदवारी खातीर कितलेशे लोक झगडटाले आनी BJP ताचो फायदो घेताले। म्हणजे एका उमेदवारा विरुद्ध दुसऱ्या दवरप, ताका सपोर्ट करप, तांकां बंडखोरी खातीर प्रोत्साहन दिवप, तशीच तरेची गजाल आज फोंडे दिसती पडटा। पूण दामू नायक आतां तातूंत लक्ष घालपाक लागला आनी इंट्रस्टींग गजाल म्हळ्यार अशी की दामू नायक हे जो पळय नवे आनी पन्ने हांचे भितरलो जो कितें संघर्श पळय जो फोंडे चल्ला तो थांबोवपाक शकतले काय कितें। दामू हे रवी नायक गट किंवा ढवळीकर गट किंवा दळवी हो हे जे पळय 3 वेगवेगळे गट आहात तांचे भितर वचून तिगूय जाणांचो पळय जो राग किंवा महत्वाकांक्षा थांबोवपाक शकतले काय हो प्रश्न आसा। अशी भितरल्यान चर्चा की निमाणे दामू नायक आनी रवी नायक एकठांय जातले आनी थंय आपलो कॅन्डिडेट वेंचून काडटले। पूण हें एक इंट्रस्टींग ताका लागून जातलें कितें की अशे तरेचे जेन्ना संघर्श जाता तेन्ना ताचो विधानसभेच्या उमेदवारीचेर परिणाम जाता। विधानसभा आतां 1.5 वर्स भितर येवपाची जाली। सो अशे तरेन जर खुबशे कडेन, कारण मडगांव आमी पळयतात, मडगांवाचो दिगंबर मंत्री जातकीर थंयचो पळय जो नगराध्यक्ष तो उरतलो काय तो वतलो, थंयच्याय बाकीच्या नगरसेवकां भितर अशे तरेची महत्वाकांक्षा आमकां दिसती पडटा। सो हें एक इंट्रस्टींग पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट आनी ताजे कडेन राजकीय निरीक्षक बारकायेन पळयतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।